बायलांच्या सक्षमीकरणाच्या नाऱ्या दिवपी भाजपा आता वेचून आयिल्ल्या खंयच्या बायल आमदारांक मंत्रीपद दितले हो विषय सध्या उमळशिकेचो थारला। ह्या फावट विधानसभेन 2 बायल आमदार वेचून आयल्यात। विश्वजिताची घरकान दिव्या आणि बाबुशाची घरकान जेनिफर ह्या दोगा भितर मंत्रीपदा खातीर सर्त लागल्या आणि त्या खातीर तांच्या घरकारांनी आपापली राजकीय ताकद दावाक लायल्या। गोयच्या नव्या सरकारान 2 बायलां आसात। विश्वजिताची बायल दिव्या राणेन सगळ्यांत चड मतां मेळोवन पयल्याच धपक्यान विधानसभेत प्रवेश केला, जाल्यार दुसरे वटेन थळाव्या कांय भाजप कार्यकर्त्यांचो विरोध आसून लेगीत बाबुशाच्या घरकान्नीन निवडून येत बाजी मारल्या। 20 आमदाराच्या भाजपाक 3 अपक्ष आमदाराचो तेंको घेवनूच सरकार घडोवचें पडटलें। ते खातीर अपक्षाक लेगीत मंत्रीपदां दिवचीच पडटली अशें दिसता। आता प्रश्न येता तो बायलांक आशिल्ले मंत्रीपद कोणाक दिवचे, जेनिफराक काय दिव्याक, काय दोगांयकूय मंत्रीपदां दिवचीच पडटली काय? कारणूय तशेंच आसा। बाबूश हो भाजपाचो गडगंज आमदार, मात भाजपाचो आपणाक तेंको मेळूंक नाशिल्ल्याचो आरोप बाबुशान केला। ताका लागून दोगांयच्या बायलांक मंत्रीपद दिवचे काय एकट्याच्या गळ्यान मंत्रीपदाची माळ घालची हे आव्हान नवीन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचेर आसाच। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।